आमी दोनूय गोष्टी पळयल्या पळयतसून खरेंच वायट दिसता। हांव स्वता म्हाका दिसता कन्फ्युजनान आसा म्हणजे खंयच्यान सुरू करचें कशें सोंपोवचें हो विशय जेन्ना हांव पळयलो तेन्ना हांव मुख्यमंत्र्या कडेन सुद्दां उलयलो। मुख्यमंत्री म्हणपाक लागला ते कशें करचें देर आर टू वेज एक तर आमी हें फक्त रिनोवेट करपाचें आसा तशेंच म्हणजे मातशें चकचकीत वयले ते पत्रे हें करचें रेलींग गेला सायडीचें टायलींग गेलां हें करचें काय डिजायन चेंज करची तशी बिल्डींग पयलीं ओल्ड न्ही 2012ची बिल्डींग जेन्ना सतीश भाई बी तेन्ना ते कावन्सिलर आसले ती आनी आतां जर आमी इतलो कॉस्ट केलो जाल्यार कितली वर्सां लास्ट जातलो काय आमी नवी डिजायन घेवन येवपाची मार्केटान अशे 2-3 डावट आसा। हांव आमच्या ईक सांगला सीओक सांगला तुमी टॅक्निकली स्टडी करा जी सुडाक सांगला टॅक्निकली स्टडी करा आनी आमकां एक प्रोजेक्ट दिया। आतां हे सगळे करतले जाल्यार फंड जाय आमच्या रुटीन म्युनिसिपालिटी फंडान हे कशेंच काम जावं सारकें न्ही सो सीएमाक हांव रिक्वेस्ट करता की आमकां एक्स्ट्रा ग्रांट दिवची हे असेंब्ली ह्या मार्केटाचो इश्यू हांव जेन्युनली उलयतलो हाचेर आवाज उठयतलो ह्या डिमांड्सान हांव जेन्ना DMAचे डिमांड आसतले तेन्ना हो म्हजो इश्यू आसतलो आनी ऑन द फ्लोर ऑफ हांव एश्युरन्स घेतलो की हे आमकां अपग्रेड करून जाय वॉट एवर द बेस्ट टॅक्नोलॉजी लेटस्ट आतां जरी खंय तरी सुरू केलें जाल्यार 1-1.5 वर्सान हांगा कितें आमकां एक प्रॉपर रिजल्ट मेळटलो हें हांव शुअर म्हणून हांव मुद्दाम आज इन्स्पेक्ट करूंक आयला लोकांचो डिमांड आसलो हांव येवपाचो म्हणून चेअरपर्सनूय म्हणटाले आमचे दिपाय म्हाका मुद्दाम म्हणटाले कितें तरी येवन पळय म्हणून सांगताले प्रोजेक्टा बद्दल हांगा ड्रेनेजीचो हांगा लो लायींग आसल्यार सेप्टीक टँक ओवरफ्लो जाता ती कशी जातली म्हणजे सगळेंच कन्फ्युजन आसा अशें कांय ना की बाबा एक थोडे लाख किंवा 1-2-4 कोटी मोडले आनी हें काम जातलें अशें ना पण इट नीड टू बी अ प्रॉपर फॉलो पळय आतां हांव सद्या हे 2 विशय घेतले तेचेर हांव खरेंच स्टडी करूंक ना म्हाका सतीश भाई आसा म्हाज्या बरोबर तो स्टेअर केसीचो इश्यू आसा तो न्ही हांव सेम बिल्डींग जाणा तो शिकून तेचेर घेतलो बेश्टें म्हणजे हें ऑफ एंड हांव हें करना कमेंट करना पण हांव शिकता ती बिल्डींगेचेर पार्किंग वेवस्था जी आहा ती सद्या बिचोलेन न्ही पार्किंग वेवस्था थोडो टायम हे घ्या तुमी जे हांगच्यान लेफ्टाक पळयतात ती जागा आमी सरकारान एक्वायर केला सरकारात पयशे आसा जे ओनर आसा तेंच्यांनी कलेक्ट करपाक जाय फॉर सम ऑर रिजन दुसरी पार्किंग आमच्या एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ब्लॉकाचें काम जोरान आसा तुमी वचून पळयता आसतले एक फ्लोर फक्त पार्किंगेक केला 120 पार्किंग तिसरो आमचो बस स्टँड हांव तुमकां सांगला तशें प्रॉमिस डिसेंबराच्या पयलीं बस स्टँड हँड ओवर करतलो हे 3 कडेन पार्किंग जालें न्ही बिचोलचो मेजर पार्किंग इश्यू आनी पे पार्किंगची योजना स्टार्ट करपाचें ही जी करतले हांगा आमी पयशे दितात आतां सो डेफिनेटली ही हॅज टू बी आमी ही पे पार्किंग करतलेच ही पे पार्किंग तीच जागा घेतली आसता इनफॅक्ट म्हजो कॉन्सेप्ट तर आसा मॅकनायज पार्किंग करपाची जंय पार्किंग फूड कोर्ट आसा पुण्या सारके एरियान जी जमीन जागा कमी आसता थंय कशें आसा गाडी गेली काय ते ऑटोमॅटिकली ती बेल्टां वयर वता बी तशें त्या धर्तेर चिंतता पण फिजिबिलिटी पळोवपाक जाय आनी ती हें मेंटेनन्स पळोवपाक जाय